आज तुमची हांगासर मिटींग आशिल्ली, कित्या बद्दल मिटींग आशिल्ली? आज आमची रेग्युलर फोंड्या ब्लॉकाची मिटींग आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑलरेडी बाय इलेक्शनाची तयारी करपाक जाय त्या संदर्भात तांणी रेग्युलर फाटल्या आठवड्याक एक मिटींग घेतिल्ली आणि आज डिटेलान बाय इलेक्शनाक कशी तयारी करची, खंयच्या बुथाचेर आमची कितें सद्या वस्तुस्थिती आसा, खंयचे खंयचे बूथ आमकां स्ट्रॉंग करपा जाय हाचेर डिटेलान आमची आज फोंड्या ब्लॉका तर्फे मिटींग चालू आहा. त्या मिटींगेक आमचे GPCCचे जनरल सेक्रेटरी बाब राजेश वेरेकर जे 2022 हांगाचे कॅन्डिडेट आशिल्ले, त्याच बरोबर आमचे जनरल सेक्रेटरी बाय मनीषा उजगांवकर, आमचे सिनियर हांगाचे लिडर बाब जॉन, आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा, आमचो मायनॉरिटीचे नवे चेअरमॅन बाब वासीम, ब्लॉक प्रेसिडेंट, आमच्यो साऊथ गोवाच्यो महिला अध्यक्ष आणि इतर सगळे फोंडा ब्लॉकाचे सगळे मेंबर्स कार्यकर्ते हे डिटेलान आमची चर्चा कशा पद्दतीन हे बाय इलेक्शन जिखप हाचेर आमचे रुटीन ही मिटींग आशिल्ली. ओके, कॅन्डिडेट कोण तुमचो बाय इलेक्शनाक फोंड्या? कॅन्डिडेट आसतलो कोण तरी, पूण ह्या फावट हे सीट बाय इलेक्शनाक आमकां जिखपाक जाय. कित्याक आज फोंड्या बेजिकली फोंड्या तालुकाची जर आज आमी परिस्थिती जर पळयत, कित्याक फोंड्या तालुकान आज भारतीय जनता पार्टीचे 4 आमदार निवडून दिले, 4 मंत्री ह्या कॅबिनेटान आशिल्ले, पूण आज परिस्थिती सामकी इतली वायट आसा की आज फोंडेचे जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ID हॉस्पिटल थंय आज माणसुकी ना की मनीस आज वाचतलो म्हणून. सो जेन्ना 4 मंत्री ह्या तालुक्यान दिले, आज हांव येता आसतना सुद्दां पणजेच्यान तूं आज फोंड्या येतलो म्हणल्यार तूं टायम लावन येवपाक शकना, कित्याक आज रस्ते इतले रस्त्याचे ट्रॅफिक जॅम इतले ट्रॅफिक आसता की तूं मनीस पणजे पावतलो म्हणून सुद्दां गॅरंटी ना. म्हाका दिसता गेल्ल्या 14 वर्सां ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान फोंड्या तालुका आणि खास करून फोंडा मतदारसंघ, कित्याक फोंडा मतदारसंघ हो एपी सेंटर जाता ह्या तालुकाचो, हाज्या भोंवतणे जितले मतदारसंघ आसा हो एपी सेंटर आणि म्हाका दिसता हो मतदारसंघ गेल्ली ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकाळान निग्लेक्ट जाला. 2027 काँग्रेसीचे सरकार येतले, पूण ते म्हाका दिसता हे जे बाय इलेक्शन आसा दीस वील प्ले अ व्हेरी वायटल रोल इन डिसायडींग की आज ZPचो रिजल्ट जर आमी पळयत जाल्यार आज 11 जाग्याचेर काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाच्या युतीचे 11 ZP आज लोकांनी गोंयभर निवडून दिले. म्हाका दिसता आज गोंयभर लोकांची लक्ष हे फोंड्या बाय इलेक्शनाचेर आसा आणि म्हाका खात्री आसा की जो जोश आमी पळयलो आणि म्हाका दिसता हांगाचे आमचे स्थानीक कार्यकर्ते, आमचे ब्लॉक, तांचे जो एक ताणें ठामपणे निश्चित केला की ह्या फावट बाय इलेक्शन आमी जिखतले, तो उत्साह पळोवन आज म्हाकाय खात्री जाली की ह्या बाय इलेक्शनाक 100% काँग्रेस पक्ष जिखतली. आतां कॅन्डिडेट कोण आसचो हें म्हाका दिसता काँग्रेस आमी एक न्यू कल्चर हाडपाचो प्रयत्न केलो, रायट फ्रॉम लोकसभा निवडणूक, ताच्या उपरांत ZP ज्यो निवडणुकी जाल्यो, जे उमेदवारी आयले ते आमी ग्रासरूट लेवला वयल्यान म्हणजे रायट फ्रॉम द ब्लॉक टू द डिस्ट्रिक्ट देन वी डिसायडेड. ह्या फावट सुद्दां फोंड्यान जे ग्रासरूट लेवला वयल्यान जे आमकां फिडबॅक येतलो, जे ग्रासरूट लेवला वयल्यान येतले तेच तांच्या दॅट वील डिसायड द कॅन्डिडेट फॉर. राजेश वेरेकर आसा न्ही म्हणटा फोंड्या, तरी आसतना तुमी नांव कित्याक डिक्लेअर करिना? चिंतपाची गरज जागा म्हणटा राजेश तुका चिंतपाची ना, म्हणजे अजून तू नाव सांगिना पळय डायरेक्ट म्हणटा. ना ते तुवें प्रश्न कित्याक इलेक्शन तू डायरेक्ट सांग आमकां न्ही राजेश वेरेकराक नाव शॉर्टली डिक्लेअर जातले. नो कित्या खातीर? कारण फोंड्या आनी एक उमेदवार जो आसा. नो फोंड्या हो सीट लढयतले तुमी सिंगल काँग्रेस काय बाकी पक्षाचा आधार घेतले? सिंगल काँग्रेस म्हणल्यार काँग्रेस पार्टी म्हणजे इंडियन नॅशनल काँग्रेस. बाकी पक्ष आसा पळय, जशी तुमी फाटले टायम ZPक तुमी युती केल्ली गोवा फॉरवर्ड आशिल्ले,
बाकी गोवा पक्ष फॉरवर्ड हो आमचो प्री पोल अलायन्स पार्टनर आशिल्लो आनी ह्या निवडणुकीकूय तो आमच्या बरोबर आसा. आतां बाकीच्या पक्षाचे हांव तुका कशें उत्तर दिवं हे तुवें प्रश्न तांकां विचारपाक तुमची तयारी ना फोंड्या तुका उमेद कितें दिसता कितें करचें. ना म्हाका काय दिसना तुमची कितें तयारी आसा बाबा तुमी तुका- सगळ्यांनी एक जावन लढतले तुका काय हें पयल्या वातावरण दिसता की वी आर व्हेरी फोकस्ड इन फायटिंग single- अँड डिफिटींग द बीजेपी. तुम्ही सिंगल तुका कितें दिसता तुम्ही सिंगलच वयतले नवीन कॅन्डिडेट मी किती लागपाचो आसा तुमी फोंड्या सीटा खातीर की तुका दिसता नवो बीन जावपाक? आयकलां आमी ना, अशें आयकलां आमी. आयकलां त्यो प्रचार करता की काही दिसांनी प्रवेश बीन जावपाचो आमणे आयकलां. राजेशाक सोडून काँग्रेस पक्षाची तिकीट ही हांव एकटो ठरोवपाक शकना. ही काँग्रेस पक्ष म्हणतो डेमोक्रेटीक वे फंक्शनींग पक्ष. तुका सांगलें आमचो ब्लॉक आसा आमचो डिस्ट्रिक्ट आसा देन कम्स द प्रदेश इलेक्शन. तिकेट दिली जाल्यार राजेशाचेर अन्याय जालो अशें दिसपाना पूण हो प्रश्न आयलोच कसो हो तूं घालता प्रश्न मग तोंडान. तुम्ही ॲक्च्युली खरें म्हणल्यार डायरेक्ट प्रमोट करपाक जाय आसलो राजेशाक. प्रमोट म्हणल्यार आनी अरे सांगपाक जाय आशिल्लें की आमचो उमेदवार हो राजेशूच म्हणून म्हणल्यार 4 तुमी वर्सां आजून हांगा काम करता. हो आमचो अशें लोकसभा इलेक्शनाक तो भोंवून कॅप्टना भोंवून ताणें लोकां कडेन मतां मागल्या. डोंट ट्राय टू पुट म्हणजे राजेश हो ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्लो आसा. राजेश वेरेकार हो आमचो फोंडेचो हो लिडर. ओके. त्या भायर आमचे इतले सगळे लिडर आहा सो ते ऑल वील डिसायड हू हॅज टू बी द कॅन्डिडेट. दे हॅव टू डिसायड इट. मिटींग आमची चालू आहा प्लस आय जस्ट केम बिकॉज आमी प्रेसाक ब्रिफींग करता म्हणून सांगिल्लें म्हणून आय हॅव कम नो अदमास तुम्ही ब्रीफ यू ऑल. फोंडेचे विशय घेतले पाहिजे. हॉस्पिटलाचो तुमी विशय म्हणलो. तुमी एकदांच आयले हॉस्पिटलाचे हे घेवपाक प्रेस घेवपाक हांगासर फोंड्या. त्या उपरांत मागीर तुमी आमकां दिसलेच ना म्हणटा. परत आतां बाय इलेक्शनां तुमी आयज दिसल्या म्हणटा हांगासर. ना जेन्ना जेन्ना कारण तुम्ही आमकां- विधानसभेन सुद्दां तो विशय जेन्ना काडलो ना. आमकां आमचो ब्लॉकान जेन्ना निमंत्रीत केला तेन्ना आमी आयल्या. आयडीचो जेन्ना आमी विशय काडिल्लो तेन्ना आमचे खासदारूय आशिल्ले विरोधी पक्ष फुडारी आशिल्ले आनी प्रत्येक एसेंब्लीन तूं पळय जेन्ना फोंडेचे विशय आमी काडिता थंय. त्या भायर आमचे लिडर हांगा एवरी टायम जे विशय आहा ते काडत आसता. फाटले जे मॉन्सून सेशन जाल्ले पळय एसेंब्लीचे ताज्या पयलीं LOP प्रेसिडेंट आनी आमचे मनीशाय घेत आसता तो आनी आनी आमी सगळ्यांनी मेळून हांगा लोकांची सजेशनां घेवपाक लागून हांगा हें दवरलेलें इव्हेंट दवरलेलो फॉर एसेंब्ली सेशन. सो तेन्नाय तेंच्यांनी सगळ्यांच्यो लोकांच्यो ग्रिवियन्सीस आयकून घेतल्या आनी त्यो ग्रिवियन्सीस आमच्या LOP युरी आल्यावर विधानसभेन मांडला. पयर सुद्दां हांवें सांगलां की आयडीचो विशय सातत्यान हो आमी विशय आमच्या आमदारांनी LOPन खासदारान हो मांडत आसा. हो प्रामुख्यान एक मोठो विशय अशें न्ही की काँग्रेसीन आवाज काडूना. आनी इलेक्शन आयलो तेन्नाच आमी हो विशय काडूं ना. एवरी सातत्यान एसेंब्लीन काडला. सुद्दां आमी हांगा येवन लोकां कडल्यान ग्रिवियन्सीस घेवन तो विशय काडला. आमचे जनरल सेक्रेटरी थंय वचून तो विशय काडीत आसता. टायम एन अगेन प्रत्येक खेपे आयडीचो विशय घेता पूण रिपोर्टर्स एकदांय मिनिस्टराक कित्याक विचारना की बाबा तुमचेर इतले एलिगेशन्स येता आयडीचे बद्दल तुमी ताजेर कितें करता. आतां इव्हिनिंग वचत जाल्यार आतां इव्हिनिंग हे टायमार सिटी स्कॅन ना तांचे कडेन एक्सरे ना. टेक्नीक रिपोर्टरांनी आवाज जो मिनिस्टराक विचारपाक जाय न्ही. येदे व्हडले आयडी बांदला 4 आमदार हांगा आसात आनी तुज्यो फेसिलिटी कित्याक ना. मिनिस्टर जेन्ना फोंड्या येता पळय न्ही तेन्ना आमी विचारपाचें काम करतात तांकां. अशें न्ही काय आमी केन्ना विचारूं ना म्हणून. मिनिस्टर फोंड्या पण मिनिस्टरान करपाक जाय त्यो गजाली ऑपोजिशनानूय मातशें लावन करपाक जाय न्ही विशय म्हणटा. आता परत असेंब्ली सेशनाकूय येतलोच विशय तो. ऑपोजिशनाचे प्रत्येक एसेंब्ली सेशनाक तूं पळय तो मिनिस्टराक विचारल्या तो सबज्युडीस म्हणटा. तूं पयला आसतलें की तो उत्तर दिवपाक सोदना. आनी अशें जालां की गोंयचें आज हेल्थ सेक्टर जें आहा पळय तें ताणें आपले घराणेशाही कशी तो चलयता. हें सगळें जर जाग्यार घालतलो 2027 गोंय राज्यान एक बरें काँग्रेसीचें सरकार येवपाक जाय. तो आमचो प्रयत्न आनी म्हाका खात्री आहा की 2027 आमचें सरकार येतलें. आतां रिगार्डींग दीस बाय इलेक्शन आज आमची मिटींग ऑर्गनायझेशन लेवलाची की बाबा कशें स्ट्रेंथन करप कशें लोकां मेरेन पावप कशें लोकां मेरेन वचप हेचेर आमची आज मिटींग आहा. ओके. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.